बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गींच्या बापा, हांव तुका दिनवास दिता, आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुजे एकल्याच चोड्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनुभवार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून. स्वर्गींच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापा मिलाग्र आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्मे म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा, हांवें मागणें करतां तुका म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोटूंक आनीक सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याची उतरां कर. आमेन. पवित्र आत्मा जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां सगळ्यांक हे भाशेन सदांच धाडपाक हुस्को दी आनीक दुयेंसां तांची बरीं कर. सगल्यो आडखळ्यो तांच्यो तूं मेकळ्यो करून सुटावी करून एक बरें जिवीत तांकां फावो कर आनी कोवीड दुयेंस तांचे सरशिल्लें पयस दवर. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 12 एप्रील 2021. हांव सोजमोतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पयले तीं सगळीं पवित्र जालीं म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. येवकार तुका आनीक तुजे फॅमिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर जेजूच्या नांवान देव बरो दीस तुमकां दिवं. मार्क ओवेसवर 1 वळी 1. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या शिव वर्तमानाची सुरवात अशें इजायास प्रवाद्याचे पुस्तकार बरयलेलें आसा. पयले पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुतांक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो ओरोण्यांत अशें आडतल्याचो ताळो. तो ओरोण्यांत अशें आरोडटल्याचो ताळो. सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. जुवांव ओरोन्यांत आसलो इस्नान दितालो आनीक पातकांच्या बोगसोण्या खातीर जिवीत बदलण्याचें एक इस्नान परगोडटालो. आख्ख्या जुदेयाच्या प्रांतांतलो आनी आजचो सगलो लोक ताचेशी वेतालो आनीक आपूण पातकी म्हूण वळखून घेवन जॉर्दान नदींत सांज जुवांवाच्या हातांतलें इस्नान घेतालो. प्रवादी म्हळ्यार देव स्वर्गीचो बाप प्रवाद्यां कडेन उलयलो आनीक प्रवाद्यान सांगिल्लें, सगळें बरोवन दवरलें. पोरनो करार, आख्खो संवसार पोरनो करार मानिता. आजून एकूच देव म्हणटाय, कोणूय जावं ती एकूच देव म्हणटाय, पोरने करारां म्हणटाय ती. कित्याक पोरनो करार जो लोकांनी अभ्यास केलोलो, जो लोक पोरनो करार शिकलोलो, ताणी तितलो जोर तेजेर घालूंक ना, तितलो पेज तेणी घेवंक ना. व्हडले शाती भायर कान शाती फुलोवन सगल्यांक धमकावन सगल्यांक भिवून नाहलोले कायदे काडून ज्युईश लोकांनी इतलीं वर्सां काडलीं. पूण कितें, कोणेच ताजे सारको अभ्यास करूंक ना. तेकाच लागून जेजून जायत पाट म्हणलां. तुमकां तर पोरनो करार कळलोलो, तुमी तर पोरण्या कराराचेर तर तुमी स्वत मानलोलें, पोरण्या कराराचेर तर तुमचो भावाट दवरलो, जाल्यार तुमी म्हाका मांदून सोंपेपणी घेवपाचो. म्हाका मारून तुमी भोंवपा नासले. कितें हांव खूंय रानां रावन, गली रावन, खूंय दोंगरार रावन, खूंय बिडां रावन तेश कोन्न हांव उलयना. जें पडे पोरण्या करारांत आहा तेंच हांव तुमकां स्वत म्हजे वयल्यान बरयलोलें आहा. तें सगळें हांवें तुमकां उलोवन दाखयलां, तें घडोवन येयलां, घडोवन दाखयलां आनीक त्यो अजापा मिलाग्रो हांव कोता. तर तुमकां कसलोच त्रास आडखळ जावपाक जायना
म्हाका मांदून घेवपाक, म्हजेर भावार्थ दवरपाक आनी तुमचें जिवीत न्हवसोरपाक. आनी दुसरी गोश्ट तरी आमी चोयली जाल्यार हिंगा इजायास प्रवेद्याच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा. कितें बरयलो आहा? पळय तुज्या फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. म्हळ्यार जेजूच्या फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. कोण तो? सोंज्यांव. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो ओरोण्यांत अशें आड्डो तोल्याचो ताळो. तर सोंज्यांव कितें म्हणटलो तेंय बरयलो आहा पोन्न्या कोरारांत. कोणें? इजायास प्रवादी. सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. हें स्लोगन देवान हेका दिलोलें. कोणाक? आमगेले सांजवांक. तर हें सगलें घडोवन येयलें आनीक सोंज्यांव जावन आसा निमाणो प्रवादी. तर पोन्नो कोरारांत बरे भाशेन चोयलें जाल्यार पोन्न्या कोरारांत ज्यूइश धोरोम म्हणटाय देवागेलो धोरोम आनीक हेर जायते धोरोम आहाय पोन्न्या कोरारांत. वोसोन चोय. तर ती आनी खबर आमकां नाका हेरांगेली. तर आमी कितें करया आतां? आमी आमगेलो मुद्दो जेजूचेर दवरया. जेजूचे भायर आनीक आमकां दुसरो धोरोम शिकपाची, दुसऱ्या धोर्माचे फाटल्यान धांवपाची आमकां कसली गरज ना. कोणाक कन्वर्टेड करपाची आमकां गरज ना. जेजू फकत महासभेंत उलयलो. जेजू ज्यूइश आहलो. तर ज्यूइशांगे इगोज म्हणटा ती सिनागॉग. तो सिनागॉगांक उलयलो. सिनागॉग आहल्यो तेंगे इगोजीन उलयलो. तेंगेले पाद्रीक जेजू ज्यूइश आहलो म्हणटची तेंगेले पाद्री तेका प्रश्न करतले. ताजो जबाब दिलो. तर आतां आमकां कोण जे पळय रोमन कातोलीक न्हय तेणी तर आमकां प्रश्न केलो, आमकां जबाब दिवपाची गरज ना. तांकां सांगपाचें वचोन तुमी बायबल वाचाय. नाजाल्यार मुगेलें लिंक धाडय. नाजाल्यार सांगाय पवित्र कातोलीक जाय आमचे भाशेन. तुमकां तर प्रश्न आहा मुगो मरे जाल्यार म्हजे भाशेन तुमी पवित्र कातोलीक जाय आनीक तुमकां तुमचो जबाब खूद तुमीच जाणून घेतलेत. तुमकां जबाब खूद देव दितलो. ताका तुमी आन्सर करपाची, जबाब दिवपाची, सुडोवन सांगपाचें कांय गरज ना. जेजून सांगिलां तुमी तर म्हजे विरुद्ध येताय जाल्यार गोंठे व्हडलो फातर बांदय आनीक दोरये वचोन जीव दियाय. तर दुसरो कोण प्रश्न घेवन येयलो? कोणू जावं रोमन कातोलीक देखून जावं धर तूं. रोमन कातोलीक देखून प्रश्न घेवन येयलो जाल्यार तांकां सांगाय बाबा तुमी प्रश्न करपाचें बंद कराय. जेजू येवन प्रश्न आन्सर करून 2021 वर्सांनी तुमी आनी खुंयचे उत्पन्न जाल्या हे थोड्या फावटी साळकूच उत्पन्न जाताय सिजनांत. ते भाशेन तुमचें केसो सिजन येयलां हें? देंवसरान खूंय सिजन घायल तुमचेर? तुमी आतां प्रश्न विचारपाक चड लेट जालें. जेजून सगळे प्रश्न आन्सर केले 2021 वर्सांनी. तुमी खुंयचे वठोन येयल्याय? सिंदा आहाय तुमी? सगल्या प्रश्नाचो जबाब हेजेर आहा. मोकोड्या देखून तुमी प्रश्न विचारपा येनाकाय. तुमी सांगाय प्रश्न मोकोडे विचारनाकाय. बायबलान सगळे आहाय. तुमी पवित्र कातोलीक जातरी तुका तेजो जबाब मेळटलो तुका जाय जाल्यार. नाजाल्यार तूं गेलो तो व्हडलो फातराचो उगडास कराय तेंगा. तर हें आमी सारकें मोतीन दवरपाक गरजेचें. जेन्ना तुजे लागीं कोण प्रश्न विचारपा येता सगळे प्रश्न बायबलाचेर मेकळे सुटावे करून दिलो आहाय. आनी जोरी तर त्या तेंपा वयले ज्युसान तरी प्रोफेताक सोंज्यांक तर मांदून गेल्लो. सोंज्यांव कितें सांग वता तें करपाचें. सोंज्यांत कितें सांगलोलें? निमाणो प्रोफेत तो. सगळें खबर आहा. सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. तर ज्यूस लोकांक कित्याक मांदूना? ज्यूस लोक म्हणटा आमी देवाचे विंचलोले माकलोले लोक, चोजन पीपल ऑफ गॉड म्हणटा इंग्लिशीन, इज्रायल.
तोरी हो इस्रायलाचो एक वांगडी सुजांव तो देवान ताका धाडला, देवान ताका मागला म्हज्या दुताक धाडटा आनी सगळ्या लोकांक मांडून गेला. हे पाद्रीशीच मांडून घेनाय, पाद्रीचे हुंची पुत आहाय. जो देवान मनीस धाडला आनीक तुमी देवागेले पाद्री म्हणटाय जाल्यार ज्यूइश देवान धाडला दोऱ्याय तुमी तातूंत देव फकत ज्यूस लोकांक म्हणटाले ते आपल्या मांडून घेताले देवा त्या तेंपार. दुसऱ्यांगे देव न्ही म्हणटाले ते आमगे देव इस्रायल लोकांगे देव. तो तुमगे देवान प्रॉफेट धाडला कोण सुजांव. तो सुजांवा गेले तुमी पाद्री जावन कितें आयकनाय, प्रॉफेटागे कितें आयकनाय पाद्री. तुम ज्यूइश मरे पाद्रीगे कितें आयक, प्रॉफेटागे कितें आयकनाय. देवा गेलो मनीस तो प्रवादी. ज्यूस लोकांक सगल्यांनी ताका साप सुबो जेजू मानून घेवपा जाय आसलो. कित्याक हेणें सांगिलां जुवांवान की सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. तो ते उरफाटे ते नेगार हे गेले मानूं ना तेणी. हो निमाण प्रॉफेट तांकां इस्रायल लोकांक सांगूं येयलोलो तेणी मानूं ना. ज्यूस पाद्रींनी मानूं ना, लोकांनी मांदिलो पाद्रीन मानूं ना. जुवांव ओरोण्यांत आसलो, इस्नान दितालो आनी पातकांच्या बोगसोण्या खातीर जिवीत बदलचें एक इस्नान परगडटालो. तर जिवीत बदलात म्हणून सुजांव सांगतालो. तुमी तर पयली पाट तर हेजे चॅनलाचेर येयले जाल्यार हो व्हिडिओ काबार डिस्क्रिप्शन वचाय आनी आतांच्या आतां पवित्र जाय 5-10 मिनटां पुरो. डिस्क्रिप्शन बरें वाचाय 5-10 मिनटां पुरो तुमकां. म्हाका पवित्र जाले फकत 7 म्हयने जाले. हांव तुमचे भाशेन नेणार आनीक सारको जेजूचेर म्हणटा तो भावार्थ सोडून तुमचे भाशेन हेर कातोलिकां भाशेन हांवूय आसलो. तर आनी वेळ पेड्याकू नाकाय. देंवचार तुमकां दुसरे वरां मारीत नाजाल्यार रातयां मारीत. चतूर रावय. तर जिवीत आमगेलें बदलें म्हणून हो निमाणो प्रवादी आमकां सांगून गेलो. तर जिवीत आजून आमी बदलूं ना, हांवें बदलूं ना म्हणटा आतां म्हाका फकत 7 म्हयने जाले. तर हें आतां स्वत दुसरें आमी कितको सांगतलीं, स्वता हांव बरयलोलें पूण आमी मानून घेवं ना. आमगे पोळे जायन गेला लोक मुगे मायपाय मुगे शेमा शेपाय आनी तेंगे मायपाय कित्याक आमगे मायपाय आमकां सांगिल्लें तेजें कोट्टा तेणी मानून घेवं ना. कोण मुगेलीं ग्रेट ग्रँड पेरंट्स मुगेलीं ग्रँड पेरंट्सान म्हणटा मानून घेवं ना हांव जाणा. तर ग्रेट ग्रँड पेरंट्सां म्हाका खबर ना आनी तेंच म्हाका खबर सांगिलां मुगेले मायपायन आनी तेणी मानून घेवं ना कोट्टा. तेणी तर मुगे ग्रेट ग्रँड पेरंट्सान तर मानून गेलो जाल्यार मुगे ग्रँड पेरंट्स पवित्र आसपाचें अजापा मिलाग्र करून धुंवर करपाचें गांवां. तशेंच आमगेले मायपायन मानून घेवं ना आनी मुगेली आतां मुगे जनरेशन आहा तेणी कोणें मानून घेवं ना. आयज देखून म्हाका मुगेल्या गांवांत एक पवित्र कातोलीक आहा म्हणून म्हाका आजून खबर ना. तर तुमी पवित्र कातोलीक म्हजे भाशेन तुमगे गांवां तुमी जाय गोड्या पयलीं जायत तुमी जाय तितू बेगीन जाय. आख्या जुदेयाच्या प्रांतांतलो आनी हाचो सगलो लोक ताचेशी वेतालो, सगलो लोक वयतालो. पूण हे पाद्री केश्शेय पाद्रीपण आपल्यागेलें सोडपाचें तयार नासले. तेंचे बरें पोट भरतालें. लोक 10% दितालो. गोडे गव्हर्मेंटाक गेलो हेरोद पात्शा गेले पयशे येताले आसतले आनी मागीर तेगे चेडो जालो तेगले येताले आसतले गव्हर्मेंटागे तेका इनकम येता आसतलो. सो जुवांव उंटाचे लोणवेचें आंगळवें न्हेसतालो आनीक पेंगटाक चामड्याचो एक पोट्टो बांदतालो आनीक तोळ आनीक रानवट मोव खावन जियेतालो. आपलो उपदेश दितना तो अशें म्हणटालो
म्हज्या फाटल्यान म्हजे वन बोलवों ते कोण एकलो येता. सोरपट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिला खरो, पूण तो की तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें घडोवन 2021 वर्स जालीं. आमी वर्सां वर्स आतांच इश्टर जाला. पोत्तून आमी बॅप्टिजिमल रायट्स म्हणटाय त्यो बातिजादाचो पोत्तून आमी उगडास केला. जीं कोण मिसा गेलीं तेणी ना मिस युट्यूबाचेर आयकॉल तेणी. तर वर्सां वर्स आमकां हो बातिजादाचो इगोर्ज मात आमगेली कातोलीक इगोर्ज मात उगडास कोता. तर कित्याक उगडास कोता? की आमी मानून घेवपाक जेजूक जे परी हो लोकांक आड्डोन सांगतालो तेच परी आतां आमकां पवित्र आत्मो आमकां 2 वर्साक इगोर्जी आमकां उगडास कोन्न पोत्तून आमगेलो बातिजादाक पडे आमी मायन पायन पडे कितें म्हणलोलें तें आमी पोत्तून उचारताय. पूण आमी तोंडान लिप सर्वीस म्हणटाय तेका इंग्लिशीन. बेश्टें तोंडान जिबेचेर पाद्र कितें म्हळ्यार वय कितें म्हणल्यार वय आमी कितें पयशे पडटाय मान ना जाल्यार. पूण बायबलाचे वेस हांव वचोन आयकाय. जो मनीस पवित्र आत्म्याक कितें म्हणटा ओर फोट मारता वो बेश्टेंच तोंडान उलयता तेका आनी बोगसोणें ना म्हणटाय. आमी कातोलिकांनूय तशें केलां. आमी तूं स्वता मानताय बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याक तुमी स्वता मानतात आमी म्हणटात वय. वर्सां वर्सां आमगे चलोता लादीन वय 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 आमी म्हणटाय. पूण आमी पवित्र जाल्याय आमच्या भितर पवित्र आत्मो आहा आमी वय 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 म्हणलें काडलें. तर जेजू म्हणटा जो मनीस पवित्र आत्म्याच्या आड उलयतलो वो पवित्र आत्म्याक आतां आमी म्हणटाय तशें करून वय वय मानून घेता. वय कितें मानून घेता? स्वता मानता म्हणटा आमी दर आयतारा तें आनी तें एकूतें. स्वता मानता आहा तेंच तीं घेता बातिजा दिता आसतना. कितें स्वता मानताय आमी? पवित्र आत्म्या आमी हेबाळ गेल्लीं कातोलिकांनी हांवें देखून. तर आतां आमी हें सगलें जेजून आमकां बक्षिलें. तर आमी आतां हें सगलें सोडया आनी पवित्र आत्म्याक आमी आतां वेंग मारया. जेन्ना तूं सगल्यांक बक्षितलो तेन्ना पवित्र आत्मो तुजे भितर येतलो. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. कोण दितलो? जेजू क्रिस्त. तेजो येवं ना तो येवपा आहा म्हूण सांगिल्लें हेचो आतांय. तर दर एक मनशाक पवित्र आत्मो संवसारान धाडलेलो आहा जेजून. जेजून म्हळ्यार आपण वेता आपल्या बापा कडेन मागोता आनी म्हजो बाप म्हज्या नांवान तुमकां एक शोराती दितलो. तर जो लोक पवित्र आत्म्याक नाकारून चलता तेजें निसणटोन कातोलिकां देखून. कित्याक कातोलिकूय पवित्र आत्म्याक मानून घेयलो ना. आमी म्हणटाय स्वता मानता स्वता मानता स्वता मानता जालें काबार. तर जे मेरेन तूं सगलें वायट सोडून पवित्र आत्म्याक तूं भितर घेना ते मेरेन तुका जेजू म्हणटा तुका आनीक ताचें साल्वसांव ना. तुजें कांयच बरें येवपाचें ना. कित्याक तो म्हणटा जेजू म्हणटा तुवें पवित्र आत्म्याक नाकारला. पवित्र आत्म्याक नाकारप म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक नाकारप. कित्याक जे मेरेन तुजे भितर पवित्र आत्मो येना जेजू क्रिस्त तुजे भितर आसना. तुवें जेजू क्रिस्ताची भासावणी जेजू क्रिस्ताचो संदेश बायबलाचो तुवें मानून घेवंक ना. तेका लागून तूं दुसऱ्यांक भोगशिना. दुसऱ्यांचे राग दोत्यार सगलें वायट तूं कोता. तर जे मेरेन तूं जेजूचें उतर मानून घेना ते मेरेन तुजे भितर पवित्र आत्मो येना. आनी जे मेरेन तुजे भितर पवित्र आत्मो येना जेजू आनीक स्वर्गीचो बाप तुजे भितर ना.
आमी गॉड इज एवरीवेर म्हणटाय. आहा, गॉड इज एवरीवेर आहा, पूण गॉड म्हज्या भितर आसपाक जाय. वेर इज गॉड म्हळ्यार धाकलीं भुरगीं देखून 4 वर्सां देखून भुरगीं जाल्यार सांगतलीं 5 वर्सांचीं. वेर इज गॉड, गॉड इज एवरीवेर म्हटलीं. देव सगळ्याक आहा, स्वत खरें, पूण म्हजे भितर आहा हें जोण एक दर एक कातोलिकान आमी बरे भाशेन बसून नियाळ करपाची हेजी गरज. आनीक 5-10 मिनटं पुरो. व्हडलो तुमी नियाळ कोनाकाय. तुमगेलो नियाळ मिठा मारपाचो. तुमी रितीरां वयताय नियाळ कोताय, क्वॉरेजमा आख्खो क्वॉरेजमा 40 दीस नियाळ कोताय, तुमगे मिठा मारपा नियाळ तो. तुमी मुगे डिस्क्रिप्शना वचाय, पवित्र आत्मा तुमकां आतांच्या आतां आदार करून 5-10 मिनटांनी तुमकां ह्या वायटांतलो निवारतलो. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. तर आमी पवित्र आत्मा आमचे भितर आसपाक जाय. स्नान म्हळ्यार कितें? वयल्यान आजमेंत मारलें पवित्र आत्मा भितर येता? ना. जेन्ना तुजे भितर कुडींत देंवचार आहा, पवित्र आत्मा तुजे भितर कुडींत येवपाक शकना. बातिजा दिलो आमगेलें मूळ पातक आहा तें कॅन्सील जाता. कातोलिकांगेलें हेरांगे न्ही. मूळ पातक जें आदाम एवेन केल्लें तें कॅन्सील जाता. आतां कॅन्सील जालें म्हणटकीर मागीर कितें करपाचें? आतां तुगेले लॅपटॉपाक वो मोबायलाक वायरस येयलें. तूं कितें कोता? तें हार्ड ड्रायव्ह आहा तें लॅपटॉपाक काडटा, भायर मारता आनीक नवे हार्ड ड्रायव्ह घाता. HDD म्हणटाय शॉर्ट फॉर्म. हार्ड डिस्क ड्रायव्ह म्हणटाय, नाजाल्यार SSD म्हणटाय. आतां सारकीं आवाज कोण आसलोलीं, सारकीं फास्ट येयलीं आतां SSD म्हणटाय तीं. कितें घाल, पूण पोन्नें भायर मार, कित्याक तेका वायरस आहा तें पेड्ड्याक करप्ट जालां. तर बातिजाद म्हळ्यार तूं काडटा न्यू हार्ड डिस्क घाता. आतां न्यू हार्ड डिस्क घायल्यार तुगेलो लॅपटॉप चलता? ना. हार्ड डिस्क न्यू घायल म्हणटरी तुगेलें पळय कितें विंडोज आहा नाजाल्यार एप्पला OS आहा तुवें तें घालपा जाय सॉफ्टवेअर. तें घालना जाल्यार तुगे लॅपटॉप चलना. तर आमकां पवित्र आत्मो वो बातिजाद आमकां होकोत मूळ पातक आमगेलें काबार कोत्ता, न्यू हार्ड डिस्क आमचे भितर घाता. तो न्यू हार्ड डिस्क घायल म्हणटरी आमकां पवित्र आत्मो डावनलोड करून आमी पवित्र आत्म्याक येवकार दिवपाचो. नाजाल्यार मांय पाय आहाय तेणी भुरग्यांक पवित्र आत्म्याचें रोजार, जेजूचें रोजार, जेजू कोण तो, जेजू तुजो रोसणार सोरवोंडार, हांव मानून घेता तुज्या नांवान, आमी तुजी मांय पाय, तुका आमी मानून घेतात की जेजू तुजो रोसणार सोरवोंडार आमी मानून घेतात. तर भुरगीं जाता आसतना मायन पायन पयलें हें म्हणपा जाय. जेन्ना तुका भुरगें रोचोता, तुका कोट्टा की तूं प्रेग्नंट जालें जाल्यार तुमी व्हडली खुशी खबर कोताय आनीक गूड न्यूज म्हणटाय. गूड न्यूज म्हळ्यार कितें? भुरगीं जाता तो गूड न्यूजूच. बायबलाचें देखून जेजून बरयलो आहा, तुमी म्हाका गूड कित्याक म्हणटाय, तुमी म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो तो फकत आमचो सर्गीचो बाप. जेजून म्हणलां फकत म्हजो सर्गीचो बाप बरो. तर फकत बरो कोणू? सातीस त्रिदादीचो एक देव. तो जेजू जेन्ना संवसारांत आसलो एक मनीस आसलो, तेका लागून जेजून आपल्याक बरो करून घेयलो ना. फकत सर्गीचो बाप रोचणार देव, सातीस त्रिदादीचो एक देव बरो, बाप पुत्र आनीक पवित्र आत्मो. आनी बरो संवसारांत कोण ना. तर हो गूड न्यूज तुमगेलो मिनींग तुमी जाणाय. गूड न्यूज म्हळ्यार गूड म्हळ्यार कितें तें? बायबल आमी म्हणटाय गूड न्यूज. जेजूची बरी खबर म्हणटाय आमी. देवाचें उतर म्हणटाय गूड न्यूज. तर हें भुरगें गूड न्यूज खंय जालो? तुमी प्रेग्नंट जालीं गूड न्यूज म्हणटाय. हो गूड न्यूज कितको जाता? तें भुरगें पवित्र जातोलें. तुमी पवित्र आहाय. तुमी तेका तर गूड न्यूज कोताय जाल्यार तुमी तें मानून घेयलां की हें भुरगें आतां म्हज्या कुडींत रोचलां. तें जावन आसा जेजूचे क्रिस्ताचे भाशेन. जेजू ताचो सोरवोंडार, ताचो रोसणार, ताचो धोनी.
हें हांव मानून घेता म्हज्या ह्या कुसकांत आसलेल्या भुरग्याक आनी म्हज्याय जिवितांत. आनी जे परी म्हजें जिवीत पवित्र आसा तेच भाशेन हेय भुरग्यांचें जिवीत पवित्र जातलें. कित्याक बायबलांत वळ बरयलेली आसा की म्हजे उद्देशी म्हजो आख्खोच घोराबो पवित्र जातलो. हे भाशेन आमी उचारून आमच्या जिविताक हें देवाचें उतर लावन घेवपा जाय. तर जे मेरेन आमी हें आमगेल्या जिविताक आमी लावन घेनाय देवाचें उतर ते मेरेन आमकां आनीक हो गूड न्यूज म्हणपाचो तुमी आनीक कांय एफेत कोनाकाय. सोड्याय ती खबर. भुरगें रचलें पोटां रचलें जाल्यार गूड न्यूज न्ही. तेगे डिलिव्हरी कितकोन जातली गूड जातली खबर आहा तुमकां. तुमी म्हणटाय गूड न्यूज मागीर दोतोर तुमकां बॅड न्यूज दिता की भुरगें कॉम्प्लिकेशन आहा, भुरगें सारकें रचलो ना, भुरग्याक हार्ट बीट उणी मेळटाय, भुरग्याक हार्टा बुराक आहा ऑर डिलिव्हरी कॉम्प्लिकेशनाची, भुरगें एबॉर्ट करपा पडटलें. वो तो गूड न्यूज म्हणलो तुमी स्टार्टिंगा मात बॅड न्यूज कितकोन जालो. हेंगे कितें प्रॉब्लेम आहा न्ही. तर हें आमी सोगलें सारकें आमगेलें मोतींतुलें आमी सारकें हे पळय दुबाव आहा ही आमी पळय ह्यो चालयो करून येयल्याय हीं उतरां आमी त्या वखदार म्हणटाय तें आमगेलें देंवसरा गेलें आमच्या देंवसरान मोतीन गायलो आहा. गूड न्यूज म्हळ्यार जालें आमगे कोंत काबार आमी हात धुयले. आमी कितें पळय एक उतर पळय उलयताय तेजो अर्थ आमी जाणाय. आमी कातोलीक म्हणटाय आमी अर्थ जाणाय आमी कातोलीकपण म्हळ्यार कितें तें. आनी दर एक उतराचो आमकां अर्थ खबर आहा. आतां गूड न्यूज म्हणटाय तुमी. गूड न्यूजा तुमकां अर्थ खबर आहा. गूड न्यूज म्हळ्यार बायबल. आनी हो गूड न्यूज खंयचो येयलो. तुमी भुरग्याक देव केलो. गूड न्यूज आनी संवसारांत कांय ना. गूड न्यूज म्हळ्यार फकत एकूच देवाचें पवित्र उतर. हे गूड न्यूज म्हणपाचें सोडय. तुमी पयलीं दुसऱ्यांक गूड न्यूज जाय. तुमी दुसऱ्यांक देव जाय. तेन्नाच तुमगेलीं भुरगीं गूड न्यूज जातलीं दुसऱ्यांक पवित्र जातलीं. नाजाल्यार तुमी वायटां रावून तो गूड न्यूज म्हणनाकाय तुमी. तो गूड न्यूज न्ही. तुमकां भुरगीं रचोल तें देवाचे काकुटीन रचोलां कुरपेन न्ही. कुरपा आनी काकूट म्हणटाय तेजे भितर जमीन और आसमान का फरक हे म्हणटाय आमी. हितूलें डिफरन्स आहा. कातोलिकांनी आमी जिवीत आमचें फोकाण केलां कॉमेडी केल्या. तेका लागून सगळ्या घरांत कॉमेडी कांतरां तियात्र नाटकां ते पिक्चरां आनीक कितें वेस्टर्न म्युजीक आनीक कितें आतां भुरगीं आनी कोणा भारतनाट्यमाक घाताय उद्दी आनी कितें जायते कोताय आतां खेळ. कोण डॅन्सिंगाक घाताय, कोण तियात्रांक घाताय, कोण फुटबॉलांक घाताय. हें सगळो फेळ जालो आहा गोंयकारांक येलो. हें कातोलीकपण जालो आहा. हें कातोलीकपण न्ही. हें पळय सोडोम आनी गोमोरा टायप कर गुगलाचेर वचाय ओल्ड टेस्टामेंटां वाचय. दोश आहा ते गांवची कितें जाली ती. नुआ आर्क सगळें खबर आहा. सगळ्या लोकांची दोशां कितें जाली ती चोयाय तुमी. तोच हेंच वायट आतां आमी कातोलीक घेवन बसले. आनी तुमची दोशां कितें जाता ती चोयल तुमी. दर एक घरांत चोयल तुमी दोशां कितें जाता ती. युट्यूबाचेर मोन येताय चोयाय. ती कितें को मेलीं, ती कितें सोंसतालीं, तें घरांत कितें प्रॉब्लेम आहलीं चोयाय. शेजऱ्यांक खबर ना जाल्यार गोंयच्या घरांतू भुरग्यांक माय पायक शेमाय शेपायक सगळें खबर आहा घरांत कितें चलता तें आनी कितें को मेलें तीं. चोया युट्यूबार मोन सारकें युट्यूबाचेर घाताय तुमी ऑर्रान घाताय. तुमकां गळे ऑर दिसतलें आमी युट्यूबाचेर मरण घायलां. कोण म्हटलीं आमी आमगेले मोन्नाक सगळीं हाजीर जावपाक मेळोंक ना तेका लागोन आमी युट्यूबाचेर घायलें. ओके बरें आहा घायलें. मागीर तें दवरनाकाय तुमगेलें मरण जालें. सगळ्यान फ्रेंडान ब्रेंडान चोयलें कितें कोण चोवपा आहलो तेणें चोयलें म्हाजी काडय. कितूले 15 दीस जाताय 1 म्हयनो जाताय काडय म्हाजी काडय मागीर दवरनाकाय. सगळ्यांक तुमगे लोकांक चोयन जालें म्हणटच काडय. सॉफ्ट कॉपी तुमकां दवर हार्ड कॉपी दवराय तुमकोडे.
मागीर ती सॉफ्ट कॉपी कोणा धाडय तुमी तुमकां ईमेलां जाय कितें आतां पयलीं पळय आल्बम दोताले ते भाशेन तुमकां तुमगे पर्सनल दवराय तें. दुसऱ्या तुमी ही वायट देख दीन दुसरें हो तुमी वायट तुमगेलो हो धोरम शिकोवन वायटाचो तो तुमी लोकांक शिकोवपाक तेजेर दवरूं नाकाय. जें पळय तूं कितें जिवितांत कोता तेजो परिणाम सारको चड वायट जायत वयता दिसांचे दीस. ताका लागून तुमगेल्यो पिळग्यो सगल्यो शिरापानी आनी पेसावांनी मरपाच्यो. युट्यूबाचेर घायल देखून जाल्यार रोखडें काडय पुरो दवर नाकाय. 15 दीस 1 म्हयन्या वयर दवरी नाकाय. तुमगेलें आहा तेंगलें निसवटावन बेगीन येतोलें आनी हे व्हिडिओ म्हणजे एंडा वचोन पवित्र जाय आतांचे आतां पवित्र कातोलीक जाय. एक पूण कातोलिकांगेलो व्हिडिओ युट्यूबाचेर आसपाक जायना तें फाल्स. तुमी लोकांक बायबल सोडून दुसरी शिकयताय. बायबल सोडून लोक तुमचे फाटल्यान येता. तुमी कितें म्हणटली आमी गायला तो कित्याक चोयता तुगे काम कितें हें शिकोवपाचें लोकांक कातोलिकां गेलें काम कितें ही सगळें नाका आसलोलें युट्यूबाचेर घालन लोकांगेलो टायम पिड्ड्यार करपाचो. हिंगा बंद करुया फाल्यां हिंगसान कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट आमेन. आतां रोजार करुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनी ताजे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेरो आनी तिचे फॅमिलीक जॅकलीन आनी ताजे फॅमिलीक तेओदोमिरा रोशा आनी तिचे फॅमिलीक कॉलेत आनी ताजे फॅमिलीक जॉन्सी आनी ताजे फॅमिलीक सुकोर आनी ताजे फॅमिलीक जेसी आनी ताजे फॅमिलीक हेनरी आनी ताजे फॅमिलीक पियादा दिवाज आनी तिचे फॅमिलीक मोरियान आनी तिचे फॅमिलीक जिपोट आनी ताजे फॅमिलीक जोकी आनी ताजे फॅमिलीक क्रिस आनी ताजे फॅमिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनी ताजे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. सगळ्यांची दुयेंसां बरी कर. कोवीड दुयेंस सगळ्यांचे सरशिल्लें पयस दवर. कसले आठाविडे आडकुळ्यो गोराब्यांत आसा त्यो एकामेकाची दुस्मानकाय दुसऱ्यांची दुस्मानकाय सगळी मेकळी करून सगळ्यांचें मोदें सुसेग मोग वाडोवन एकवट करून तांकां एक बरें जिवीत तूं फावो कर. अल्सराचें दुयेंस जोऱ्याचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर लंग्सान उदक जालें तें हार्टाचें प्रॉब्लेम आर्टरीज ब्लॉक जाले त्यो तकलेन सुडलें ती आवड जालें ती पीस जालें ती मेंटल जालें ती बुरशेलें ती भूल येयलें ती ही सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर. आनीक जीं भुरगीं शिकतात तांकां बरी शिकपाक तांची मोत वाडय. तुजे जाणवायेन भरपाक भुरग्यांक उर्बा दी. जाचो धंदो चलता तांचो धंदो वाडय. जीं काम करता तांचो पगार वाडय पोस्ट वाडय. जीं मेंबरां नवीं काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनी जायत्या पगाराचें काम फावो कर. आनी ज्या लोकांच्यो कंपनी बंद पडोन बंद दवरून लोकांक घरा बसयल्या तांच्यो कंपनी परतून चालू करून घरा बसयल्या तांकां तांचे पगार वाडोवन पोस्ट वाडोवन तांकां परतून कामाचेर चडय. आनी हीं सगळीं अजापां मिलाग्रो ह्यो तांच्या जिवितांत जाले त्यो पळोवन तांकां पवित्र जावपाकूय तुजी कृपा तुजो मोग तांचे सोवें तूं दवर. ही सगळीं मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.